प्रियोळ मतदारसंघात लाईटी संदर्भातल्या समस्या सुटाव्यो जावच्यो म्हूण मंत्री गोविंद गावडेन मतदारसंघातल्या सगळ्या सरपंच, पंच आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांची वीज मंत्र्या वांगडा बसका आपयली। वीज मंत्र्यान तांच्यो मागण्यो आयकून घेवन समस्या सुटावे करपाचें उतर दिलां। प्रियोळच्या RDS गोवा खातीर महेंद्र गांवकर। आजच्या मिटिंगेचो उद्देश एक आसा की पावर रिलेटेड ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात आमकां खबर आसा खुबश्यो समस्या रात्री अपरात्री तुमकां सगळ्यांक फोन येतात। मातशी खंय तरी लायट जर ना जाल्यार खंय तरी रोखडेच आमकां कॉल येतात आणि आमचें तें कर्तव्य जावन आसा तांचे सगळे फोन अटेंड करप आणि तांच्यो सगळ्यो समस्या पूर्ण करपा खातीर। पूण वीज अशी गोष्ट आसा की खंय तरी थंय स्पेशल टॅक्निकल मनीसूच जाय पडटा। लायनमॅन्स आसतात, एसिस्टंट इंजिनियर्स आसतात, JE आसतात, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसतात आणि ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी वरप आसता। लोकांक दिसता लायट सारकी मेळना, सारकी पेटना किंवा फ्लक्च्युएशन आसता, पूण जेईक खरो प्रॉब्लेम आसता। आतां खूब वेळार जे प्रॉब्लेम्स आसता, जेईक प्रॉब्लेम आसल्या नंतर ते प्रॉब्लेम सुटावो कसो करप, ते सोडून कशें ताका उपाय कितें काडप, जेईन सांगप आसता आमकां। त्या प्रमाणे तेणी एखादी प्रपोजल तयार करून गव्हर्मेंटाक धाडप आसता। आतां गव्हर्मेंटाक धाडल्या नंतर ते मिनिस्टरा पर्यंत पावता, एप्रुवल घेता, म्हणजे तेजे मदीं खूब ऑफिसरां कडेन वयता आनी त्या वेळार खूब कडेन ते ऑफिसरांच कडेन उरता। आनी त्या खातीर जी ल्हान ल्हान कामां सुद्दां आसा, ज्या गोश्टींक लागून आमचे इल्लेशे प्रॉब्लेम सुटावे जावपा पासून पयस पडटा किंवा डिले जाता। हे ल्हान ल्हान प्रॉब्लेम जे आमी इमिजिएटली जे सोडोवंक शकता ते म्हाका दिसता अशा बैठकांतल्यान जेन्ना पंचायत मेंबर, आमदार, मिनिस्टर आसा बरोबर किंवा आमचे जे ऑफिसर्स जेन्ना बरोबर आसता तेन्ना काही गोष्टीचो त्याच वेळार निर्णय जावंक शकता, त्याच वेळार तेजेर उपाय जावंक शकता। आनी ह्या प्रामुख्यान गोंया उद्देशान हांवें आयज गोंयभर अशे तरेच्यो प्रत्येक मतदारसंघात अश्यो मिटिंगो घेवन त्या वाठारांतल्यो त्या पंचायत मेंबरांच्यो आनी त्या मतदारसंघांतल्यो ज्यो डिफिकल्टीज आसा लायटीच्या बाबतींत त्यो समजून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। म्हाका दिसता ही आयज आमची 5वो मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघात हांव विजीट करता आनी आमदार आनी जिल्हा पंचायत आनी सरपंच हेंचे बरोबर लायटीच्या संदर्भात ज्यो समस्या आसा त्यो आयकून घेवपाचो म्हाजो प्रामाणीक प्रयत्न आसा आनी तेजे नंतर तेजो सुटावो काडपाचोय बी प्रयत्न आसा। खास करून बेतकी, केरी, गोवा आणि प्रियोळ हितून ट्रायबल सबप्लॅनाच्या अंदर तुम्ही सगळे काही गोष्टी घेवच्यो काय ती शिफ्टिंग नंतर एक पोल दोन पोल घाली जाल्यार फाटल्यान ते मातशें एक्स्ट्रा वीस जाय सर। दुसरे जर आमचे पेंडिंग बी 5 वर्सां पयलींची म्हटल्या म्हाज्या फाटली 5 वर्सां पयलींची पंचायतीची पेंडिंग बिलां पंचायती घेवपाचें पे करपाचें बिलां तुमी पे करपाचें आहा गव्हर्नमेंटान आनी कडेन आनी दोन ऑफिसां आसा पंचायतच्या बिल्डिंगेचें बील फारीक करून अजून